नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पेंट ब्रश ह्या कार्यावळीक येवकार। हांव नागेशराव सरदेसाय। आमी आज हडफड्यां ह्या गांवांत वतात। हडफड्यां ह्या गांवांत द वर्क्स नांवाचो एक स्टुडिओ ऑफ पेंटिंग एंड ग्राफिक्स स्टार्ट जाल्लो आसा। आदी विशाल हो गोंयचो यंग आनी अपकमिंग आर्टिस्ट हाजो हो स्टुडिओ आसा। ताणें आपल्या एक मित्रांक घेवन श्रीपाद गुरव आनी रामदास गडेकर हांकां घेवन एक कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा, जो आनी एक संस्था आसा ग्राफिकोज म्हणून विराज नायक हो नांवाजलेलो चित्रकार गोंयचो, ताजी ही संस्था हांकां मेळून तांणी एक कोलॅबोरेशनान ग्राफिक्स वर्कशॉप दवरिल्लो आसा, जाचें नांव आसा फेलोशीप ऑफ प्रिंट मेकर्स म्हणून। हे हांगा ताज्या स्टुडिओचे उक्तावणूय ह्या निमित्तान ताणें दवरिल्लें आसा। हातूंत भितर 30 जवळ जवळ आर्टिस्ट गोंयचे थंय काम करतात। प्लेटींचेर म्हणजे झिंक प्लेटींचेर प्रिंटींग हो प्रोसेस करता। तो प्रिंटींग प्रोसेस आमी पळोवया। ताजे उपरांत ह्या तिगूय जाणां कडेन उलोवया जांणी हो कोऑर्डिनेट केल्लो आसा कॅम्प। ताजे उपरांत आनी एक कॅम्प थंयच ओपनिंग जाल्लो आसा, जो बांदोड्या ह्या गांवांत सचिन नायक हो आनी एक यंग अपकमिंग आर्टिस्ट, ताजो स्टुडिओ आसा, ताणें ताजो उक्तावण केल्लें आसा। विराज नायक हाणें पयलो प्रिंट काडून, सो तेंय एक पिक्टोरियल फॉर्मान पळोवया आनी ताजे उपरांत सचिन नायक हाजे कडेन उलोवया। द वर्क्स नांवाच्या स्टुडिओन आमी आसात। हांगा प्रिंटींग जाता, हें प्रिंटींग बॅड आनी हांगा प्रिंटींग काम चालू आसा, जी वेगळ्या तरेन प्रिंटींग कशें करप हें तें चालू आसा तांचें। तिगूय जाणां आमचे बरोबर आसा, आदी विशाल, श्रीपाद गुरव आनी रामदास गडेकर, जांणी हें ऑर्गनायज केला हो कॅम्प। तांचे कडेन उलोवया। आदी विशालाचो स्टुडिओ ताका पयलीं विचारया। आदी विशाल, टेल मी अबाउट दिस कॅम्प एज टू एंड अबाउट दिस स्टुडिओ द वर्क्स। हें कितें तुजें नॉज वेंचर? म्हाजो जेन्ना हांवें स्टुडिओ पयलीं स्टार्ट केल्लो तेन्ना ग्राफिकोज स्टुडिओ फॉर प्रॅक्टिसींग आर्टिस्ट तेंच्यांनी म्हाका अप्रोच केल्ले की हो स्टुडिओ आमी एक प्रिंट मेकींग कॅम्प करून उद्घाटन करया। म्हाजे कडेन हो प्रेस आसलो आनी मागीर हांवें उलयलें ग्राफिकोज कडेन। वी डिसायडेड दॅट वी वील हॅव अ प्रिंट मेकींग कॅम्प वेर ऑल द आर्टिस्ट प्रॅक्टिसींग एंड नॉन प्रॅक्टिसींग आर्टिस्ट हांगा येतले आनी प्लेटीर काम करून तेजेर प्रिंट्स काडटले। तो हेजें उद्घाटन श्री विराज नायक, वन ऑफ द एस प्रिंट मेकर्स, तेणी फर्स्ट प्रिंट काडून हांगा उद्घाटन केल्लेलें आसा। तर इट वॉज हेजे परस बरो एक आमकां संदी मेळूंक ना की कसो हो स्टुडिओ ओपन करपाचो। द वर्क्स हो स्टुडिओ, हो म्हाजो स्टुडिओ आसा, तो प्रिंट मेकींग आनी पेंटींग दोनूय आसा। तुज्या बरोबर आसात रामदास आनी श्रीपाद गुरव, हे दोगूय जाणां आर्टिस्ट, नॉर्मल पेंट करता एज वेल एज ग्राफिक्स आनी अनेक अदर एव्हेन्यूज तांचे कडेन आसा। हांव रामदासाक विचारता, रामदास तूं अनेक कॅम्प्स घेता, ग्राफिक्साच्या भायर तूं वचून पॉटरी किंवा अशे टायपचे कॅम्प्स घेता, सॅरामिक्सचे कॅम्प घेता, हाजे बद्दल मातशें थोडें सांग आमकां। म्हाका अशें एक एकदां दिसता की म्हाजे कडेन खूब कितें डिफरंट मिडियम, डिफरंट टॅक्निक्स खबर आसा म्हाका। सो म्हाका दिसता की ती म्हाजेच कडेन एकटे कडेन दवरून फायदो ना, तेजी ग्रोथ जावंक जाय। ग्रोथ कशी जाता की हांव दुसऱ्यांक शिकयतलो, ते दुसऱ्यांक आनी शिकयतले, तशें म्हाजे भशेन दुसऱ्यांनी ते फुडें काडचें आनी जो एक मिडियम आहा तो फुडें स्प्रेड जावचो। म्हणून आतां खूब टॅक्निक्स म्हाका खबर आहा आनी म्हाका दुसरे कोणी ऑपॉर्च्युनिटी दिता की तूं ही टॅक्निक्स भुरग्यांक शिकय जावं आनी कोणाक शिकय, जे कोण नॉट ओन्ली प्रॅक्टिसींग आर्टिस्ट, नॉट ओन्ली आर्टिस्ट सो कॉल्ड, एक आसता की थोडे हॉबी आर्टिस्ट आसतात, तांकां सुद्दां इंट्रस्ट आसता की आमकां ते शिकचे, तांकां इंट्रस्ट आसता। सो म्हाका कितें दिसता की ती मिडियम तांकां कळची। सो म्हाका जी कितें टॅक्निक्स कळटा ते हांव स्प्रेड करता, शिकयता। तशेंच आतां विराज नायक आतां हांगा आमच्या वांगडा सगळ्या भुरग्यांक एक करून काम करूंक सोदता, कित्याक ताका खुबशे टॅक्निक्स खबर आहा, तो आमकां स्प्रेड करता, त्यो आमी फुडें आनी स्प्रेड करतात। सो ही ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना मिस करूंक शकना। सो आमी तेंचे कडल्यान हें शिकल्यान हें म्हाका दिसता की हांव दुसऱ्यांक फुडें काडटलो आनी तेंच्यांनी तें चालू दवरचें फुडें। सो तशें म्हाका दिसता बेसिकली स्वार्थी अशें आसूं जायना, आर्टिस्टान हो कंटिन्युअसली प्रोसेस चालू दवरूं जाय, जे हातून दुसऱ्या आर्टिस्टांक, येणाऱ्या आर्टिस्टांक एक नवी संदी मेळटा आनी कॉन्फिडन्स डेवलप जाता। श्रीपाद, तूं म्हाका सांग, तुवें वन ऑफ द पार्टिसिपंट्स हांगा आसा, वन ऑफ द ऑर्गनायजर्स आसा तूं एट द सेम टायम, तुका हें फूल कॅम्प केल्ल्या बद्दल कशें दिसता? हाऊ डू यू फील यू आर सक्सेसफूल, नॉट सक्सेसफूल इन दॅट सेन्स? म्हाका दिसता की हो कॅम्प न्हू बरोच सक्सेसफूल जाला आनी सगळ्यांनी आपले एफर्ट्स बऱ्या भशेन घातले आनी आउटपूटूय बरो मेळ्ळा आमकां। सो इट्स अ हेल्थी एक्टिविटी आनी अशेंच फुडें कितें कितें प्रिंट मेकिंगान जावपाक जाय। बेजिकली देर हॅज टू बी प्रिंट कल्चर इन गोवा, कित्याक तर पयले प्रेस पासून आमच्या गोंयानूच येयले 1556, सो वी हॅव अ हिस्ट्री ऑफ दॅट। ग्राफिक्साची आनी प्रिंटिंगाची आमचे कडेन हिस्ट्री आसा गोंयकारा कडेन, ओन्ली गोवा हॅज दॅट। आनी इवन म्हाका दिसता गोंयानूच तो टॅलंट आसा प्रिंट मेकिंग, ग्राफिक्स, आनी बरो टॅलंट आसा कंपेर्ड टू ऑल ओवर इंडिया।
तूं हैदराबादूय शिकिल्लो आसा, हैदराबादूय राविल्लो आसा, जाल्यार तुका हैदराबाद विज हैदराबाद गोवा हाव डू यू फील? कशें क्वॉलिटी ऑफ प्रिंट मेकर्स आसात? यू कॅनॉट कंपेर, केन्नाच कंपेर करूंक शकना, पूण तातूंत हातून ह्या गोंयकार तितले प्रिंट मेकिंगान नाशिल्ले, चडशे पेंटिंगान आशिल्ले. सो आतां खुबशे प्रिंट मेकिंगान आयल्या. जवळ जवळ हांगा 30 आर्टिस्ट येवन काम करता, म्हणजे देर इज अ लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी आनी पोटेन्शियल जो म्हाका तरी केन्ना दिसूनाशिल्लो, कारण हांव इतलीं वर्सां आतां ह्या फिल्डान आसा. बट हाव डू यू फील? कित्याक तुमी हांगा हँड्स ऑन म्हणटात तशें तुमचे कडेन एक्सपिरियन्स आसा. आणि एक प्रिंट मेकिंग हे अशें मिडियम आसा की मिस्टिरियस, मीन्स यू डोंट नो द रिजल्ट अँड यू वर्क ऑन इट लेयर्स बाय लेयर्स, आणि आउटपूट काय खबर आसना, आणि इट्स लायक मॅजिकल थिंग. सो कंपेर्ड टू हैदराबाद, गोंयान आमच्या म्हटल्यार बरेच स्टुडियोज ओपन जाल्या, जशें की हैदराबादान बीन तशें नात एक्चुअली स्टुडियोज. आणि प्रायवेट स्टुडियोज तांकां प्रॅक्टीस म्हटल्यार करूंक मेळना, पूण वेरेज गोंयान प्रायवेट स्टुडियोन सगळ्यांक अशें करूंक मेळटा, पूण फायनली आर्टिस्टांचेर डिपेंड आसता वचोन करप कितें खंयच्या स्टुडियोन. तर गोंयान कितले स्टुडियो आसा? विशाल तुका विचारता, कारण हो तुजो स्टुडियो. सो अशे तरेचे आनीक स्टुडियोज आसात काय? प्रायवेट स्टुडियोज विच आर ओपन टू सिरियस आर्टिस्ट अशे आसात? गोंयान आतां 4 स्टुडियो जाल्ले आसा. पयलीं प्रिंट मेकिंग स्टुडियो म्हाका दिसता पयलीं संतोष मोरजकरचो, तेच्या उपरांत विराजचो, आनी तेच्या उपरांत सचिन नायक, आणि लास्ट आतां म्हाजो स्टुडियो ओपन जाल्लो आसा. ऑलमोस्ट 4 स्टुडियोज हांगा चालू आसा, वेर पीपल कॅन गो अँड वर्क देर. पीपल इन द सेन्स सिरियस आर्टिस्ट वचून काम करूं शकता. म्हणजे यू आर सो ओपन टू इट. इवन युअर स्टुडियो इज ओपन टू पीपल? येस, माय स्टुडियो बेजिकली ओपन, जेंकां खबर आसा प्रिंट मेकिंग तेच येवन करूं शकता. कित्याक प्रिंट मेकिंग हो प्रोसेस पयलीं म्हटल्यार टिडियस, ताका भरपूर पाशे आसता, डिसिप्लीन जाय, आनी प्रिंट मेकिंग करतना डिसिप्लीन मेंटेन करूनच ती प्रिंट मेकिंग आमी करूं शकता. तर हांव हो स्टुडियो एक्चुली एका सायडीन प्रिंट मेकिंग, दुसऱ्या सायडीन पेंटींग आसा. तर जेन्ना प्रिंट मेकिंगचे आर्टिस्ट काम करतात तेन्ना त्यांनी सारके हांगा डिसिप्लीन मांडून काम करपाक जाय, इतलेंच. इतले तुमी अशें ओपन दवर, अशें जनरली कितें आसतात, लोक क्लोज आसतात, आपलो स्टुडियो आनी कोणाक दिनात वर्क करपाक. एट द सेम तुमी ते ओपन करतात. अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम कल्चर की तुमी स्प्रेड करूंक शकता. आपल्या कडेन सगळें दवरून स्वार्थी बुद्धी न आसता, न हें करता, यू हॅव टू स्प्रेड दॅट. सो दॅट इज हाव कल्चर वाडटलो, आनी दॅट इज हाव आर्ट वील गेट बूस्ट, आनी आर्ट वील बी मोर नोन टू पीपल. सो हें तुमचें ब्युटिफूल सिस्टम आसा. तिगूय जाणां तुमी मेळून हें करतात. हो पर्टिक्युलर कॅम्प तुमी केल्लो आसा. जवळ जवळ 30 आर्टिस्ट हांगा आयिल्ले आसात, सिनियर टू कंप्लीट ज्युनियर, विच इज अगेन अ गुड थिंग. कारण सगळ्यांक तुमी घेवन वतात, फक्त सिनियर्स ना, फक्त ज्युनियर्स ना, की आमीच करतले अशेंय ना. दीस इज अ व्हेरी ब्युटिफूल अटेम्प्ट. तुवें आनी एक करतालो रामदासा भशेन, तुवें बी स्पेशल वर्कशॉप्स घेता, वर्कशॉप्स ऑन ब्रोकन टायल म्युरल्स. वॉट डू यू हॅव टू से अबाउट दॅट? ते ब्रोकन टायल्स जे वर्कशॉप आसा ते हांव कंडक्ट करता एक सेंटरान, आनी बेजिकली तो इट्स वन ऑन दी अदर हँड म्हाजे सर्वायवला खातीरूय हांव ते करता, सर्वायवल खातीर करता, कित्याक सर्वायवलूय इम्पॉर्टंट आसा तुज्या खातीर. आनी ही टॅक्नीक स्प्रेड जाली तर बरी. बेजिकली वी आर ऑल सरावंडेड बाय ब्रोकन टायल्स. खंय पयलें जाल्यार आमचे म्हाजे पांया पोंदा एक व्हडलो ब्रोकन टायल्सचो म्युरल आसा, द वे द टायल्स हॅव बीन प्लेस्ड. सो दॅट बेजिकली आय डू इट फॉर सर्वायवल अँड टू मेक मनी. रामदास, तूं म्हाका सांग, ह्या कॅम्पांतल्यान तुका कितें दिसता, कसो तरेन ह्या भुरग्यांक फायदो जालो? भुरगे किंवा सगळे जाणटे आसात न्ही, तर कसो फायदो जालो? आर्ट कम्युनिटीक कसो फायदो जालो? ना, बेसिकली कितें जालें की जेन्ना म्हाका याद आसा आमी पास आवट जाल्ले 2005, तेन्ना आसले स्टुडियो ना आनी, बट तेन्ना कितें जालें की आमकां इमिडिएट अशी हें नासली, ऑपॉर्च्युनिटी मेळना म्हणजे ओपन नासलें म्हणिना, ओपन आसलें, बट आमकां तितले नॉलेज नासली. सो आतां कितें जालें, जशें विराज नायकान एक तो ग्रूप केला आमी आतां, आनी आमी कशें सगळ्यांक स्प्रेड जाता, तशी ही ऑपॉर्च्युनिटी ग्राफिकोस ग्रूप आसा आमचो तो. सो बेसिकली आतां कितें जालां की स्टुडियोज ओपन आसा, आनी आयज आमी खुबशे ज्युनियर भुरग्यांक हालीं पास आवट जाले लास्ट 2 वर्सांक, तांकां सुद्दां आपयले, तेंच्यांनी अशें काम केलें, आनी आमकां दिसलें की तेंचे टॅक्निक्सान खूब मातशें हें आसलें, की तांकां तितलें एक्सपोजर नासलो, तांकां मातशें हें आसलें, टॅक्निकल प्रॉब्लम्स आसलो, तेंचे कामान कशें कितें आसता तें तांकां कळनासलें. सो तेंच्यांनी कितें आयज बरे बरे आर्टिस्टांक वांगडा तेंच्यांनी काम केलें. सो तांकांय दिसलें की अरे हितून इतली ऑपॉर्च्युनिटी आसा, इतलें एक्सपोजर आसा,
सो ते तांकां पयलीं खबर नासली मे बी ते भायर वचोन ना तेंच्यानी आनी व्हडले प्रिंट पळोवना जावं व्हडल्या प्रिंट मेकरा वांगडा काम करूनासतले तशें. सो तेंचे थोडे टॅक्निकल फॉल्ट्स आसले ते आमी पळयले आनी आमकां दिसलें की तांकां सांगचें की हे हांगा चुकता हे तशें चुकता. सो तेंच्यांनी आयकलें आमचें तेंच्यांनी केलें तें आनी इतलें बरें दिसलें की तेंच्यांनी आपयलें न्हू तेंच्यांनी तितलें प्रूव करून दाखयलें आनी खूब शिकले ते कित्याक फर्स्ट डे ती एंटर जाली तेन्ना आमी तेंचें काम पळयलें आनी आयज आतां हो 4थो दीस इतले डिफरन्स आनी ती स्वताच तांकां दिसता की बाबा हें जालां आनी तेंच्या कामानूय इम्प्रुवमेंट पळयलें आमी. सो आमकां बरें दिसलें. सो म्हाका दिसता की ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आमकां मेळटा पळय ती तेंच्यांनी बरी यूज करून घेवची युटिलायज करची आनी हो मिडियम आहा प्रिंट मेकींग तो आमकां खुबूच डियर आहा तो हो फुडें तेंच्यांनी कंटिन्यू करचो आनी रिस्पेक्टान काम करचें आनी अशें दिसता आनी ती तशें तेंच्यांनी फुडें सरोन ते करपाक जाय. बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी यूज करा. आमच्या टायमार नासली आयज तुमकां आसा. सो आमी आसा आमी वी एनी टायम रेडी. आमकां सांगा अशें अशें आमकां प्रॉब्लम आहा आमकां एक कॉल करा कितें करा आमी वी आर रेडी टू टेल यू वॉट इज रॉंग वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू.